म्हादय संदर्भात गोंय सरकाराक पडून वचूंक ना। काँग्रेस जर सुलेमानाक धरून दिवपा खातीर कर्नाटकात काँग्रेस मंत्र्याक पत्र बरोवपाक शकता तर म्हादय संदर्भात कर्नाटक सरकाराक पत्र कित्याक बरयना? हे राष्ट्रीय पक्ष फक्त गोंयकारांक सोपोवपाक भायर सरल्यात असो आरजीपीचो दावो। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। ती म्हादय आसा ती म्हादय डायवर्ट करता म्हणून ऑलरेडी कर्नाटका गव्हर्नमेंटान डिक्लेअर केल्लें आसा की आमी कशेंच आयकोपाचें ना म्हणून। आणि गोंयचो बीजेपी सरकार जो आसा तो न्हिदलेलो आसा, ते सायडीन काँग्रेस सरकार आसा तो आमी ओडून व्हरता म्हणटा आनी ह्यो दिल्ली पार्टी ज्यो आसा ते सुशेगाद मजा घेता। आयज खंय ना खंय गोंयकारांनी चिंतचें पडटलें की आमी समज आमकां स्वताक उदक जाय, आमकां समज सफिशियंट आतां सीएमान सांगलें आपूण 4 वरां तरी उदक दितलो म्हणून। कशें उदक दितलो? खंयच्यान उदक हाडटलो? खंयचो सोर्स आसतलो तो उदकाचो? आनी कशें उदक फुडें वयतलें? सप्लाय कशी जातली? आता म्हणटा डिपार्टमेंट हाडटलो। डिपार्टमेंट हाडले म्हणून कितें जातलें? कित्याक सोर्सूच ना। सोर्स समज बंद जालो, जो एंटायर जो गोंयचो वॉटर सिस्टम आसा हो आख्खो हालतलो। आनी आयज खरें म्हटल्यार प्रत्येक गोंयकार जो फुडें सरपाक जाय, प्रत्येक गोंयकारांनी चिंतूंक जाय की आमी कशें हेच्या वाटेन झुजतले। आनी तेकाच लागून रेव्होल्युशनरी काँग्रेस पक्ष हो तुमकां सदांच सांगता, प्रत्येक गोंयकारांक सांगता की रिजनलिझम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। रिजनल पक्ष जो गोंयकारांचो आवाज जातलो आनी गोंयकारांक आवाज घेवन फुडें वयतलो हो खूब गरजेचो आसा। तेन्ना म्हादयचो आमी टीएफएमए मुवमेंट केल्लो तेन्ना आमकां प्रश्न येयल्लो, आमकां प्रेस भावांकडल्यानूय प्रेशर येयल्लो की तुमी कित्याक वचना, ते सेव म्हादय वांगडा कित्याक वचना? आयज ते सेव म्हादय खंय आसा? ज्या दिसा कर्नाटकाचो सरकार जालो, काँग्रेस सरकार जालो, त्या दिसा सेव म्हादय न्हिदली। जे काँग्रेसचे 2 लिडर व्हडले एव्हरी टायम वचून आझाद मैदानाचेर वचून प्रेस कॉन्फरन्स घेताले, एव्हरी टायम म्हादयच्या नांवान बोवाळ मारताले, ते खंय आसा आतां? ते खंय कोणा तरी दिसता तेंची? ते सॉल्व जालो, इश्यू सॉल्व जालो। आमी तांकां सांगलेले की तुमी कर्नाटकाच्यान पदयात्रा काडा, खानापूरच्यान थंयच्यान पदयात्रा काडया, वयल्यान आनी घाटा वयल्यान देवात येवया म्हणून गोंयांत। आमी सांगलेले कित्याक येवंक ना? आमी सांगलेले आमच्या वांगडा बेंगलोर या। अमित पाटकराक सांगलेले, युरिया आलेमांक सांगलेले आमच्या वांगडा बेंगलोर या, आमी या बेंगलोर मेळया तुमच्या सरकाराक आनी रिक्वेस्ट करया। तुमचो काँग्रेस सरकार गोंयचे बरें चिंतता न्हू, तुमचो राहुल गांधी, सोनिया गांधी सगळी गोंयचे बरें चिंतता न्हू, हितचिंतक न्हू, जाल्यार तुमी या मरे आमच्या वांगडा, थंय या, उलोवया तेंच्या कडेन, सांगया बाबा म्हादय तुमी स्क्रॅप करा प्रोजेक्ट। नाका बीजेपीचो सरकार येता तेन्ना तांकां पळोवनी करपाचें काय ना ते। बीजेपी पाट घालताच, आमी तांकां बरें म्हणना, ते पाट घालतात। जाल्यार तुमी जेन्ना बरें म्हणटा तुमी कित्याक वचना? आयज तेचो एमपी निवडून येयल्लो, आपूण गोंय राखतलो म्हणून। आता काल तेजें भाशण तो व्हायरल करता आनी ते येता मिडियाचेर, तो भाशण केला, म्हादयचो कित्याक एक शब्द येवंक ना? एव्हरी टायम कोल 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 म्हणून थंय लोकांची घरां गेली, डबल ट्रॅकिंग जालें, कांयच बंद जावंक ना। एव्हरी डे लोकांक थंय विलेजरांक येवन रस्त्याचेर येवचें पडटा। कितें केलें तुवें? तूं कोळसो कोळसो म्हणून बोवाळ मारता, कितें केलें? कितें एमपी जावन केलें? कितें बंद जालो? कोळसो डबल ट्रॅकिंग बंद जालें, कितें बंद जालें? सागरमाला प्रोजेक्ट बंद जालो, भारत माला बंद जालो, कितें बंद जालें? म्हादयचो एक शब्द तेणी असेंब्ली पार्लिमेंटान वचून काडूंक ना। जी म्हादय जर गेली जाल्यार 90% लोक उदकाक रडटले। नॉर्थ गोवा ऑलमोस्ट हे जातलो, तानेन सामको मरतलो आनी तेंच उदक सावथाचें उदक नॉर्थान येतलें, सावथाचे लोक मरतले, जाल्यार ते उलयना कित्याक तो? कित्याक तेंचो सरकार आसा आनी तांकां ते कर्नाटका बेनिफीट दिवपाक जाय। हांगा तुमी परते परते वचोन हांगा बारीक कितें जालें तेन्ना तेंचो प्रेसिडेंट वयता थंय मेळटा। जेन्ना आनी कसलो तरी विशय जाल्लो, म्हाका दिसता सुलेमानाचो तो, तेन्ना हांगाल्या अमित पाटकरान काय युरिया आलेमांक कोणें तरी लेटर बरयलें तेंच्या थंय डेप्युटी सीएमाक काय सीएमाक लेटर बरयलें, होम मिनिस्टराक लेटर बरयलें ताका धरून हाडपाचो म्हणून। म्हादयक लागून एकूय लेटर कित्याक बरोवंक ना अजून मेरेन? आनी खंय गेले ते लिडर जे आमकां तेन्ना बी टीम म्हणटाले, आमी सेपरेट टीएफएमएम केला म्हणून, आमचो मुवमेंट आमी केला म्हणून, तुमी आमकां बी टीम म्हणटाले, तुमी खंय न्हिदला? आनी तुमी कोणाक लागून काम करता? तुमकां थंयच्यान काँग्रेसच्यान फंड येयला, तेंच्या सीएमा कडल्यान तुमकां फंड मेळ्ळा काय कितें मेळ्ळा, काय बीजेपी कडल्यान मेळ्ळा, तो तुमी क्लियर करपाचो।